कुर्टी पंचायतीच्या वाठारांतल्या झिंगडीमळ वाठारांत आदलो सरपंच गुरुदास खेडेकार हाचे बेकायदेशीर बांदकामाचेर पंचायतीन अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण बुलडोजर चलयलो। कांय दिसा फाटीं कुर्टी खांडेपार पंचायतीन कांय बेकायदेशीर बांदकामांचेर अशीच कारवाय केली। तुमचे वाडाचे एक डेमोलिशन चालू आसा, सो कितें कोणी ऑर्डर दिली तुमकां? ऑर्डर आमकां एडिशनल डायरेक्टर डेमोलिश करपाक। आनी ही कितें आसा, ओपन स्पेस आज तुमकां पयलीं सांगलां आमी शुक्रार दिसा खूब वर्सां की केस चलताली आनी ते केसींतल्यान लास्ट फायनल ऑर्डर येयली डेमोलिशन करपाक। त्या प्रमाणे आमी शुक्रार दिसा स्टार्ट केलें डेमोलिशन करपाक। शुक्रार दीस स्टार्ट केले नंतर एक थोडे पार्ट उरलो आनी तो पार्ट कोणाचो आशिल्लो, फाटलो एक्स सरपंच। आनी मागीर आमकां कळोन येयलें की तो एक्स सरपंच सेक्रेटरी कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी सेक्रेटरी कडेन रिक्वेस्ट केलें की आपल्या एक 2 दीस दी, आपूण ती सगळी आपल्या बिल्डींग आपूण उडयता। पूण 2 दिसांनी ती जावना आनी आमकां कितलेशे लोकांचे आनी हांगासर कोण आशिल्ले तांचे फोन येयले, ते सरपंचाचे तुमी कित्याक दवरला फाटल्या। सरपंचाक फोन येयले, म्हाका येयले, सेक्रेटरीक येयले। तेच्या वेळार आमी सरपंचान आनी हांवें सेक्रेटरी सांगलें अशें म्हणलें आमकां फोन करून लोक विचारता तेच्या एकट्याची कित्याक दवरला तो सरपंच म्हणून पयलींचो। तेका लागून मागीर आमी कितें केलें की आज डिसिजन घेतलें की ते आतां ताबडतोब उडोवया म्हणून। शुक्रारा आमी हांगा डिमोलिशन चालू केल्लें। आतां आज पार्ट 2 म्हणून आज फुडलें आमी डिमोलिशन घेतलां। आमचे कडेन पयलीं एकलो एक्स सरपंच आयिल्लो, कितें ताजे हांगा आसा कंस्ट्रक्शन म्हणून ते आपूण 2 दिसांनी मोडटलो आयतार पर्यंत। म्हणल्यार आयतार पर्यंत आमी ताका टायम दिलो, म्हणल्यार आज तो आयतार पर्यंत जालें ना म्हणून आमी परत एक्शन घेतलें। आमी कोणाचेच इलिगल अशें दवरचें ना। ती म्हणजे वायट मत कांय ना, पूण तुजी जी मानसिकता आसा कळ्ळें काय ना, चुकीचें करपाची जावं बेकायदेशीर करपाची हेजे बद्दल म्हाजो आक्षेप आसा। कोण बेकायदेशीर करता? सगळेच करता न्ही। ओके, ताणें बेकायदेशीर केल्लें आसा त्या हाजेरूच ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलां न्ही, सेक्शन 12A कितें तरी आसा। पूण कोर्टान ताका हें दिलां न्ही? ना 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 कोर्टान आतां कितें दिलां, हायकोर्टान हें दिलां कितें सांग, हांवें पिटिशन फायल केल्लें त्या हाजेर ताणें हें दिलां जो पर्यंत ह्या पिटिशनाचो रिजल्ट जायना तो पर्यंत सरपंचाचें इलेक्शन विल बी नॉट वॅलीड। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।